हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही हांव तुमच्या खातीर घेवन आयला म्हाजो मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन. खूब टायमा पयलीं ऑलमोस्ट न्ही 1 वर्सभरा पयलीं हांवें खूब रिक्वेस्टेड आसा अशें म्हणून मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन जो आसा पळय न्हू तो शेअर केल्लो म्हाजो. तर तेच्या नंतर न्ही रुटिनाक भितर खुबशे अशे चेंजीस जे आसा पळय ते जाल्ले आसा. जर तर तुमी म्हाजे कोणे तो व्हिडिओ जर पळयला न्ही तो पयलींचो मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन आनी आयज जर तुमी म्हाजो हो व्हिडिओ पळयतात जाल्यार न्ही तुमकां बी समजतलें की खुबशे चेंजीस जे आसा पळय ते रुटिनान जाल्ले आसा. सो म्हटलें परत एकदां आयज म्हाजो मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन जो आसा पळय न्हू तो तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. तर आयज न्ही मातशें बेगीन उठप जालें कित्याक की हेका न्ही मातशें बेगीन वचपाचें आशिल्लें. युजली म्हाजे 7 सव्वा 7 असो टायम आसता नॉर्मली उठपाचो सकाळ फुडें. बट आयज न्ही म्हाका सारकी 6:30च जाग आयली. एक्चुली आलार्म जो आसा पळय तो हांवें 6:45 सेट केल्लो, बट 6:30च हुस्क्यान जी आसा पळय ती जाग येयली. तर उठलें की ना सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार म्हाजें रुटीन जें आसता पळय न्हू तें हेंच आसता की सकाळ फुडें उठून भायर येवपाचें, घराक जितले विंडोज आसा ते ओपन करपाचे, मेन डोर जे आसा पळय ते ओपन करपाचे. बट आयज न्ही हांव जेन्ना उठलें पळय तेन्ना म्हाजेच वांगडा हो बी उठलो. तर म्हटलें आतां पयलीं बॅड जे आसा पळय तें टायडी अप करून घेवया अशें म्हणून. कित्याक की तें मागीर मॅसी बॅड, ती उशी हांगा पडल्या, चादरां थंय पडला तें पळोवन सगळें किरकीर अशी दिसता म्हाका. जाल्यार खूब बेजार येता. सगळे वस्तू जाग्याच्या जाग्याक आसल्यो आपापल्या जाग्याक की बरें जाता. सो तेका लागून आयज सकाळ फुडें उठून हांवें बॅड जे आसा पळय तें टायडी अप करून घेतलें आनी एज युजल म्हाजो रुटीन जो आसा पळय तो स्टार्ट जालो. पयलीं म्हटल्यार न्ही हांव भायर येता, विंडो ओपन करता, दार ओपन करता आनी विंडो कडेन न्ही एक 5 ते 7 मिनटां जे आसा पळय ते उबें रावताच. तो म्हजो रुटीनूच जावन गेल्लो आसा आनी म्हाका संवय बी जाल्ली आसा. पयलीं मातशें विंडो कडेन उबें रावलें आनी मागीर न्ही भायर आयलें तर गॅलरीन येतनाच न्ही सकाळ फुडें जो पक्ष्यांचो आवाज एंड ऑल आसा पळय तो आयकपाक खूब बरो दिसता. तसोच आयज मातसो तो आवाज एंड ऑल एन्जॉय केलो. आनी भायर न्ही सकाळ फुडें गोरवां जी आसा पळय ती चड आसता, मनशां कमी आसता रस्त्यार. आनी तुमी पळोवपाकूच शकता उजवाड जो आसा पळय तो इतलो जावं नाशिल्लो, मातसो झिळमीळ असो आशिल्लो भायर. तर उठून पयलीं फ्रेशन अप जालें आनी मागीर उदक 1 ग्लास जो आसा तो. आनी खरें सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार उदक पिवपाची संवय जी आसा पळय न्हू ती म्हाका आतां लागल्या. म्हणल्यार आफ्टर मॅरेज न्ही अशें हो म्हाका सदांच म्हणटालो आगो सकाळ फुडें उठलें की खाली पोटार उदक पिवपाक जाय, उदक पिवपाक जाय. बट म्हाज्यान कशेंच जायनाशिल्लें. म्हाका न्ही तें उदक पिलें की सकाळ फुडें परततलें, वॉमिटींग जाल्ल्या भशेन जातालें. बट आतां हळू हळू करून संवय जाल्या आनी ट्राय करता सकाळ फुडें हेल्थाक बरें अशें म्हणून 1 ग्लास जें आसा पळय तें उदक पिवपाचें. उदक पिता एक 5 ते 7 मिनटां जें आसा पळय तें मातशें बसता. म्हळ्यार तो एक मी टायम असो थोडोसो सकाळ फुडें उठलें की ना मायंड जें आसा पळय ती झट्ट करून जागी जायना न्ही. सो तेका लागून एक 5 मिनटां मातशें बसता. आनी मागीर तेच्या फाटल्यान म्हाजो एक्चुअल भागदौडीचो रुटीन जो आसा पळय तो स्टार्ट जाता. सकाळ फुडें तुमकां तर सगळ्यांक खबर आहा म्हाजोच न्ही तुमचोय बी असो सामकी गडबडीचो रुटीन आसतलो. म्हळ्यार सकाळ फुडें सगळीं कामां लायन अप आसता न्ही. सो तेका लागून मातशी गडबड जाता आनी हेचें बेगीन वचपाचें आसता पळय त्या दिसा तर खुबूच गडबड आसा. सकाळ फुडें उठून सान्न मारप हें म्हाजें काम पयलीं. आतां सकाळ फुडें उठप, उदक पिवप, फ्रेशन अप जावप, दारां घरा ओपन करप हेका हांव काम अशें म्हणना. बट जें एक्चुली काम जें स्टार्ट जाता पळय न्हू घराचें तें म्हटल्यार म्हाजें झाडू मारपाचें, म्हणल्यारच सान्न मारून घेवपाचें सगळ्यांक. सान्न मारल्या बगर म्हाका कांयच करपाक कळना अशें तुमी म्हटल्यार जाता. उठल्या त्या बरोबर म्हाका पयलीं सान्न मारून घेवपाक जाय. कितलेय बेगीन उठ, कितलेय लेट उठ, कितलीं अर्जंट कामां आसूं, खंयी वचपाचें आसूं, कितेंय आसूं, म्हाका न्ही पयलीं सान्न मारून घेवपाक जाय. अख्ख्या घराक सान्न मारून घेता. भायर आंगणाक भायल्यान सान्न मारपाचें आसता. तेच्या नंतर मागीर स्टेअरकेस बी हांव सगळी वांगडाच झाडून घेता. कित्याक की आजू बाजू खूब झाडां आसल्या कारणान न्ही पानां बी खूब पडटा आनी मागीर अशें भायल्यान येतना वयतना लोकांक दिसता कितें ही दारांक सान्नच मारना दिसता अशें म्हणून. एक दीस जर मारली ना जाल्यार कित्याक पानां बी तशीं पडटात न्ही, ऑब्वियस अशें चिंतप जाता लोकांचें बीन. सो तेका लागून सकाळीं सगळी स्टेअरकेस एंड ऑल भायर बी सगळें निवळ करून घेता. आनी मागीर ब्रेकफास्टाक लागता. कित्याक की हांव हें सगळें सान्न मारप, ब्रेकफास्ट रेडी करप, म्हाजी ही जी कामां करता पळय न्हू तेदो म्हटल्यार न्ही हो आपलें म्हणल्यार आपूण फ्रेशन अप जावपाचें, शावर घेवपाचें, देवाक फुलां काडून हाडपाचीं, देवाची पुजा करप, रेडी जावप हें आपलें काम तो चालूच दवरता. सो तेका लागून म्हाका बी म्हाजें हें भितरलें किचनाचें काम जें आसता पळय तें बेगीन आटोपन घेवपाक पडटा.
सो एकदा झाडू मारून जालें की ना हेज्या वांगडा डिस्कस करता ब्रेकफास्टाक कितें करूं हेका विचारले शिवाय ब्रेकफास्ट करना, कित्याक की अशें आसता न्ही सदांच आमकां अशें ना की फोव म्हटल्यार फोवूच लायक आसता जावं शिरा म्हटल्यार शिराच लायक आसता एक एक दिसा आसना न्ही मूड. सो मागीर हेज्यान सकाळ फुडें मूड पिड्यार जावपाक नाका म्हणून एकदां हेका विचारता. बट जेन्ना जेन्ना हांव हेका विचारता पळय की आयज कितें करूं ब्रेकफास्टाक म्हणून तेन्ना तेन्ना तेजें ऑब्वियस अशें एक आन्सर आसता की पळय तुका कितें बरें दिसता तुका कितें जाय तें कर, हेंच तेजें आन्सर आसता. स्टील मागीर डिस्कस करून आयज आमगेर रव्याची भाकरी म्हणपाक तुमी शकता. थाली पीठ करना आयज जस्ट नॉर्मल अशी कांदो आनीक कोरिएंडर बीन ग्रीन चिली तशें घालून भाकरी जी आसा पळय रव्याची ती करून घेता. सो हेज्या खातीर ब्रेकफास्टाक सकाळ फुडें गोड बीड चड बरें जायना न्ही आनी आयज तो खुबूच बेगीन वता. सो ताका लागून सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट मेन म्हणल्यार वचत ना आनी तितून तें गोड अशें कितें केलें न्ही मागीर आनी खावचोच ना अशें म्हणून आयज रव्याची भाकरी. हेच्या खातीर म्हणून हांवें सकाळ फुडें उठून सगळें बेगीन म्हाज्या रितीन केल्लें. बट ओके ब्रेकफास्ट जो आसा हांवें तितून एकूच भाकरी खावन गेलो तो ब्रेकफास्टाक नाका म्हणपाक लागलो कित्याक संवय ना न्ही इतलें सकाळ फुडें 7:30 पावणे 8 ब्रेकफास्टाची वचना. म्हाकाय बीन आसा अशी संवय की म्हाज्यान सकाळ फुडें बेगीन न्ही कितें खावपाक जायना. म्हाज्या भशेन तुमकां बी खूब जाणांक अशी संवय आसतली, आसता थोड्यांक एक आपूण हॅबीट लावन घेता तशी. तर बेगीन ब्रेकफास्ट केलो हेणें आनी हो मागीर आपूण वचपाक भायर सरलो कित्याक की टायमार कामाक बी पावपाक जाय न्ही अशें म्हणून. तर एकूच भाकरी खाली आनी हो गेलो मागीर. हो एकदां असं करून म्हळ्यार आपल्यालें सगळें सकाळचें जें कितें रुटीन आसा तें आटोपून गेलो की ना मागीर म्हाका व्हडलें टेंशन आसना. मागीर म्हाजी कामां जीं आसा पळय ती सगळीं सुसेगादीची. आनी आयज न्ही थंडी जी आसा पळय ती भरपूर पडलेली सकाळ फुडें म्हटल्यार हो 8 सुमार गेलो स्टील अशें तितलें वत बीत कांय नाशिल्लें आनी भायर न्ही वारो आशिल्लो आनी एकदम सामकें भायर गेलें की ना आंगाक गुजबम्स येताले इतली थंडी आशिल्ली. सो हो गेलो मागीर हांवें म्हाजो ब्रेकफास्ट जो आसा पळय न्हू तो रेडी केलो. म्हटल्यार भाकऱ्यो ज्यो आसा पळय त्यो जायत आशिल्ल्यो तुमकां तर खबर आसा भाकरी बीन करपाक टायम लागता आनी ते मोठो गॅस करून हुलपान काडून तिका कांयच अर्थ आसना. सो बारीक गॅसाचेर बारीक असो ब्रेकफास्ट जो आसा पळय म्हाजो रेडी जायत आशिल्लो. तर हो एकदां गेलो हेजी च्यायेची आयदनां जी आशिल्ली पळय म्हळ्यार हेणें ब्रेकफास्ट केलें ती धुवन काडली आनी हांव मागीर सगळें भाकऱ्यो बी करून जालें की ना हांव ब्रेकफास्ट करपाक बसलें. तर न्ही म्हाका एक संवयच अशी लागलेली आसा की सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट करता आसतना न्ही म्हाका मोस्टली टी व्ही जी आसा पळय ती जायत आसता. म्हटल्यार कितें जाणा हांव अशें करून म्हटल्यार ते डेली सोप्स एंड ऑल आसता पळय तसलें पळयना. एक तर हांव तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो प्रोग्राम पळयता नाजाल्यार कलर्साचेर न्ही लाफ्टर शेफ लागता पळय तो एक मायंडाक असो बूस्ट आनी सकाळ फुडें अशें करून एक कितें कॉमेडी शो पळयलें कितें अशें हें पळयलें की ना मातशें मायंड बूस्ट जाता आनी मायंडाक जर कितें टेंशन आसा कितें आसा मातशें मायंड बी डायवर्ट जाता न्ही आनी सकाळ फुडें म्हळ्यार मॉर्निंग जी आसा पळय ती स्टार्ट जर अशें करून हांसून बरें केलें दीस बी बरो वयता अशें म्हाजें थिंकींग आं. सगळ्याचें थिंकींग सेम आसना न्ही. सो ताका लागून हांव एक ते 15-20 मिनटाचो ब्रेकफास्टाक टायम दिता पळय तेन्ना ती मातशी टी व्ही पळयता आनी पळयत जाल्यार हे दोनूच प्रोग्राम ना जाल्यार पळयना हांव. सो ब्रेकफास्ट केलो आनी एकदां ब्रेकफास्ट जालो की मागीर किचनान ब्रेकफास्टाची आयदनां जी आसता पळय ती काडपाची. हांव न्ही सगळें एकूच वांगडा म्हणल्यार जेवण रांदून जालें की ती आयदनां ब्रेकफास्टाची आयदनां एक वांगडा धुतलें अशें ना. जी आयदनां जितली ज्या टायमार पडटा पळय त्या टायमार तितली आयदनां धुवन काडटा. आतां तुमी आतांच पळयात सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट करून हो गेलो की ना हेजी एक प्लेट स्पून मागीर गायणो म्हणून आशिल्लो कप म्हणून आशिल्लो ते सगळें हांवें तो गेलो की ना तेन्नाच धुवन घातलें. अशें ना की हांव ब्रेकफास्ट करतलें आनी वांगडाच धुतलें अशें ना. तेजी आयदनां तेन्ना धुलीं. आतां हांवें ब्रेकफास्ट केलो हांवें म्हाजी आयदनां धुलीं. मागीर ब्रेकफास्टाक जी आयदनां हांवें वापरलेलीं पळय ती बीन हांवें धुवन काडली. म्हळ्यार कितें आसता जाणा बऱ्याक पडटा की तेन्ना थोडी आयदनां जी आसता पळय ती धुवन काडप नाल्यार एक वांगडा जर ती रास घालून दवरलीच तेंकां मागीर तेंकां पळोवन तकली आनी मूड दोनूय पयलीं पिड्यार जाता. सो ताका लागून बारीक अशी आयदनां जी कितें पडलेली ब्रेकफास्टाची ती सगळी धुवन काडली. गॅस ओटो जो आसा पळय तो पुसून काडलो.
कितें बारीकशें कितें सुद्दां केलें न्ही गॅसार हें उसळटा तेल म्हणा कितें म्हणा. सो ताका लागून तेन्ना धुवन पुसून काडलो की ना गॅस मातसो बरो क्लीन वयता, नाजाल्यार तो सामको दाट जावन रांपोन वयता. हांव दिसाक 3-4दां तरी गॅस जो आसा पळय तो पुसयताच, क्लीन हो करताच. सो आयदनां धुवन जाली, गॅस वॉटर निवळ केलो आनी मागीर म्हाजो थोडोसो फ्रीचो टायम. हॅलो, गुड मॉर्निंग. तर सकाळची न्ही आतां 9:15 सुमार जाल्या आनी म्हाजी मॉर्निंग रुटिनाचें जें कितें काम आसा पळय तें जालें ऑलमोस्ट सगळें. फक्त शावर जो आसा पळय तो घेवपाचो उरला. हो बेगीन गेलो की ना मातशें कामां जी आसा पळय सगळीं बेगीन जाता. आनी हेणें मातशें अशें आतां हो 9-9:30 गेलो की ना हेच्या नंतर मागीर अशें करून हांव फ्री जाता. फक्त इतलेंच की सकाळ फुडें जेन्ना हेजें वचपाचें आसता पळय त्या दिसा खूब गडबड आसता. आनी ज्या दिसा हो सांजचो वयता जावं लेट असो वयता पळय तेन्ना इतली गडबड आसना. आयज सकाळीं हो मातसो बेगीन गेलो ताका लागून गडबड जी आसा पळय ती खूब जाली. आनी आयज न्ही चडूच बेगीन गेलो तो. आय थिंक 8 सुमार गेला. अशें करून चड बेगीन वचपाचें आसता पळय तेन्ना खुबूच म्हजी धांवपळ जाता. आनी आयज तितून भितर व्हिडियोज आसा पळय तो बी शूट करपाचो आशिल्लो सो ताका लागून आनी एक्स्ट्राची धांवपळ जाली. अशें न्ही खूब कमी आसता म्हटल्यार अशें करून सकाळ फुडें तेजें बेगीन वचप बी आसता पळय खूब कमी आसता. आयज तो मुद्दाम जावन स्पेशली असो बेगीन गेला कित्याक की तुमकां हांवें कालच्या व्हिडियोन सांगलें पळय आमचो नेबर जे आसा पळय ऑपोजीट घरांक तेंगेर आयज देव येता. देव म्हटल्यार मल्लिकार्जून टेम्पल जे आसा पळय काणकोण तो देव जो आसा पळय तो भायर सरला. खूब जाणांक खबर आसतलें. आय थिंक मकर संक्रांती दिसा काय तेच्या नेक्स्ट डे काय तेच्या पयल्या दिसा अशें कितें तरी देव भायर सरता. सो तो मागीर न्ही सगळ्याक अशें भोंवता. देव इन सेन्स तरंगां आमच्या ते सायडीच्यान तरंगां म्हणटात. सो 5 काय 6 कितली तरी अशी तरंगां आसता. ते तुमकां हांव सगळें मागीर दाखयतलेंच. बट तो देव येवपाचो असो न्ही आयज तेंगेर. म्हटल्यार कशें आसता एक दीस बेगीन पावता 2-2:30 पावता, एक दीस 4-5 पावता. पोरूं बीन 3-3:30 असो येयल्लो देव. म्हणटगीर कळना न्ही कितले बेग मागीर हो येता जेयता खाता मागीर परत न्हांवप धुवप आसता. न्हांवन देवाची पुजा बी करून गेला तो मागीर परत थंयच्यान येवन हें सगळें न्हांवप बिवप करता मागीर लेट जाता न्ही. ताका लागून म्हणपा लागलो मागीर आनी टायमार गडबड नाका. मागीर हेका लागून म्हाका वेट करपाक पडटा पळय जेवपाक बी लागून. आनी तेजें कितें तो जेयतलो न्हांवतलो आनी वयतलो रोखडो. म्हाका जेवन आयदनां धुव, किचन सगळं निवळ कर, घर सेट कर, परत रेडी बी जा सगळें साडी बिडी न्हेसता मागीर टायम लागता न्ही. अशें म्हणून हांवें हेका म्हटलेलें पळय बेगीन यो अशें म्हणून. मागीर म्हणपा लागलो चल गडबड आनी नाका न्ही आपूण बेगीनच वता बेगीन येता. देव मातशें बेगीन पावलो जाल्यार टेन्शन ना न्ही अशें म्हणून म्हटलां की 11:30-12 म्हटल्यार येवपाचो ट्राय करता अशें म्हणून. पळोवया कितले पावता तो. आनी आतां जे 9:15 जाता ते आसा म्हाजें सगळें मॉर्निंग रुटिनाचें काम जालें. फक्त शावर घेवपाचो आनी रांदपाचेंच उरलां. तर जस्ट 9:15 जाता ते आसा न्ही म्हणून म्हटलें चल सुसेगाद सगळें करया अशें म्हणून. तो बेगीन गेलो म्हणटा बेगीन फ्री जालें हांव. आतां न्ही घरान जे कितें बारीक बारीक कामां आसतात न्ही कितें हांगासर थोडेशें म्हाका डस्टींग बी करपाचें आसा. पयलीं सैडी खूब माकडे केल्ले स्टील आतां परत सगळें मातशें थोडेशें डस्टींग बी करता. भितर एक धाकलें कपड आसा ते सायड करपाचे कपडे म्हणजे डेली आमी घरा कडेन यूज करता ते. सो ते सगळें करून घेता, शावर बी घेता आनी डायरेक्टली मागीर मेळटा तुमकां. सो हे जे आसा पळय ना डस्टींग अशें करून कबड सेट करप तें म्हणजे अशें ना की डेली रुटिनान येना. तर रॅरली रुटीन म्हजो म्हळ्यार अशें 1-2 दिसान 3 दिसान हांव अशें करून डस्टींग करता. मागीर कबड बी जे सेट करपाचें तें अशें रॅरली न्ही. सो ताका लागून तें हांव रुटीन जो म्हाजो आयचो व्हिडियो आसा पळय तितून इन्क्लूड करना. तें रुटिनाचो पार्ट ना न्ही अशें म्हणून. सगळ्यात पयलीं वयर वयता मशीन लायलें राती. सो कपडे सुकले मशिनाक आसा ड्राय जाल्ले ते व्हरून वयर सुकपाक घालपाक जाय ते घालून घेता. आनी बाकीचे थोडेशें डस्टींग आनी ते कबड सेट करपाचें तें सगळें करता. शावर बी घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां रांदपाच्या टायमार डायरेक्टली. ओके चलात तर मेळया थोड्या वेळान. तर म्हाज्या एक विवरान न्ही म्हाका फाटल्या दिसांनी क्वेश्चन केल्लो जेन्ना हांवें अशें करून म्हटलेलें न्ही म्हाका वयर कपडे सुकपाक घालपाक वचपाक जाय म्हणून. तेन्ना म्हाज्या एक विवरान म्हाका क्वेश्चन केल्लो की तूं वयर टॅरसीर कित्याक कपडे सुकयता, तुजे कडेन कपड्यांचो स्टँड आसा न्ही, तूं आंगणाक दवरून कित्याक सुकयनाका म्हणून. तर एक्चुली तुवें जें विचारलें पळय न्हू तें रायट आसा, तुजें थिंकींग बी रायट आसा, म्हाका पटलें बीन तुजें. बट म्हाजें वयर वचपाचें कारण कितें खबर आसा म्हळ्यार तेजेर आतां हांव एक्सप्लेनेशन दिता की कितें जाता जाणा स्टँडार कपडे घातले की ना ते अशें करून पातळून सारकें लूज करून घालपाक मेळना. ते एकामेकाक लागता आनी कपडे न्ही सुकपाक भरपूर टायम लागता स्टँडाचेर. सेकेंड थींग म्हणल्यार स्टँड जें आसा पळय न्ही तें आंगणाक दवरून सुकोवपाक पडटा. आनी आंगणाक न्ही आमच्या तुमकां तर खबर आसा इतलें वत येयना, एक वरभरा खातीर बी वत येता आनी तें
कितले वता भितर न्ही अशें करून जिन्स बी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो स्टँडार सुकना. सो तेका लागून न्ही हांव वयरूच कपडे जे आसा पळय न्ही ते सुकोवप प्रिफर करता. एक 2 ते 3 वरां जर वयर दवरले न्ही कपडे जाल्यार बरे करकरीत म्हणटा तशें पापड कशें सुकोवन येता कपडे. आतां तरी मातशें म्हळ्यार वत जे आसा पळय तें लेट येता, नाजाल्यार मागीर आतां एप्रील मे म्हयनो जेन्ना येतलो पळय तेन्ना न्ही 1 ते 2 वरां भितर कपडे जे आसा पळय न्हू ते रोखडेच सुकता. आनी वत बी मातशें खूब टायमा खातीर आसता न्ही टॅरसीर, तेका लागून आंगणाक आमच्या सामकेंच वत येयना, थोड्या टायमा खातीर येता. तेका लागून हांव वयरूच सुकयता आनी बरें जाता, लूज करून अशें करून इस्कोळ कपडे घालपाक मेळटा न्ही तेका लागून. सो वयर वचून कपडे सुकोवंक घालून आयलें हांव सकयल, मातशें बसलें बीन, थोडेशें युट्यूबाचें काम आशिल्लें तें केलें आनी मागीर न्ही न्हांवून घेतलें. एकदां शावर घेतलो की ना काम मोकळें अशें दिसता म्हाका. म्हळ्यार अशें दिसता की आयच्या दिसाची मोस्ट ऑफ दी काम जी आसा पळय ती कंप्लीट जाली अशें म्हणून. एकदां शावर घेतलो, देवाचें म्हाजें केलें आनी मागीर किचनाक घुसपाचें. तुमकां तर खबरूच आसा 11 साडे 11 कशें हांव किचनान वता सगळें शावर बी घेवन जालो की. तशेंच 11 साडे 11 किचनाक गेलें. आयज रांदपाचें व्हडलें टेंशन नाशिल्लें कित्याक की आयज न्ही वॅज जेवण करपाचें. जाणा बुधवार आयज, बट स्टील जशें की तुमकां खबरूच आसा आमच्या हांगासर देव येवपाचें आसा न्ही, सो तेका लागून आयज आमी फर्स्ट हाफाक म्हळ्यार लंच जें आसा पळय न्हू आमचें तें वॅज, तेका लागून वॅजूच जेवण हांव आयज हांगासर करतालें. दनपार जाली 11:15 सुमार जावपाक येली. भितर म्हजें रांदपाचें काम जें आसा पळय न्हू तें चालू आसा. म्हटल्यार आयज एक्चुली बुधवार, बट देव येवपाचो आनी तेका लागून शिवराक सगळें दाळ आनीक शीत आनी बटाट फ्राय करता. एक्चुली हांवें पयलीं अशें चिंतलेलें की फ्लावर आसा म्हाजे कडेन, मटर फ्लावर आनी बटाट जो आसा पळय तें घालून मिक्स भाजी करतलें अशें म्हणून. मागीर म्हटलें आसूं नाका, कित्याक की हो मागीर न्ही बटाट कित्याक घातले न्ही बेजारता खावपाक अशें म्हणून. फकत जर अशें करून प्लेन बटाट भाजले न्ही जाल्यार खाता ओके, कांय प्रॉब्लम. बट अशें करून सगळें मिक्स करून भाजी केली न्ही बेजारता बटाट घातलेल्या. त्या जर फकत वांयगे बिंगे घातले न्ही जाल्यार ओके खाता तसो, थोडीशी चड न्ही थोडीशी, हेजे तुमकां खबर आहा न्ही भाजी बी इल्लीशी खावप. सो म्हणून म्हटलें आसूं मागीर अशें म्हणून. सांजचें मागीर परत नॉनवेज खातलीच न्ही आतांकच लागून. सो आतां रांदपाचें जें आसा पळय तें सगळें पयलीं कंप्लीट करून घेता आनी मागीर सगळें जालें की ना मेळटा तुमकां. कांयच ना, तेंच न्ही कॉमन जें सगळ्यांगेर आसता, दाळ भात भाजी तेंच सगळें. सो तें सगळें करता आनी मागीर हो आयलो की ना मेळटा तुमकां. टायम न्ही 12:15 सुमार जाली आनी हो हांगासर पात्रांव आयला आनी येता आसतना हे घेवन आयला. आनी कितें हाडला दाखय मरे. समोसा. 3 कोण रे, 3 जाण आसा आमगेर. समोसा घेवन येयला येता आसतना. म्हाका कॉल केल्लो कितें हाडूं का म्हणून. हांवें म्हटलें हें हाड म्हणून. खावका आनी विचारता न्ही. आतां तुमी म्हणटली टायम जालो आनीक हें कितें काय म्हणून. तर भूक लागली म्हाका म्हणून ताका म्हटलें येता आसतना. हाणें फोन केला एवरी टायम करता तो कितें हाडूं का म्हणून. हांवें म्हटलें हाड कितें, तर तें हें घेवन आयला. अजून जेवपाचो टायम जालो ना आनी आसा वरभर सुमार मायज. सो केक एक चलता. आनी तो बी आयज खूब बेगीन गेल्लो न्ही ब्रेकफास्ट करून. ब्रेकफास्ट बी सारको करून नाशिल्लें रे, एकूच हें खावन गेल्लो तो. आनी ही लस्सी. सो हें हांव बीन एक समोसा खावन घेता. मागीर टायम जातलो न्ही जेवपाचें जातलें मागीर. आनी आयज वॅज अशें म्हणून जेवणाची व्हडली उमेद ना ताका. सो चलात तर म्हाका दी मरे. थँक्यू. टायम जाल्लो आसा. सो उदक सगळें रांदून बी जें आसा पळय तें हांवें घेतलेलें. तर फकत बटाट जे आसा पळय ते मॅरिनेट करून दवरलेले फ्राय करपा खातीर. तर आतां हो जेवया म्हणपाक लागलो. 1:15 जावन गेले. तर आतां हें फ्राय करपाक घातलें. एक 4 ते 5 मिनटां भितर हें बी रेडी जातलें. मागीर आमी जेवून घेता. ओके. सो जेवणाचो टायम जालो न्ही, जेवून घेवया कित्याक की मुखाल्लो प्रोग्राम तुमकां तर खबरूच आसा. सो ताका लागून मातशी गडबड बीन आसा. हो पळय आसा हांगासर जेवणाची वाट पळयत रे. 1:15 न्ही देड जालें. आयज ना म्हणटा तो पळयची नासता. म्हाका बी खबर आसा जेवणा वाट कितें आयज शिवराक म्हणून. तूं बरो आसा रे, होशियार बंदर. ना म्हणटा आशिल्लो येन्ना म्हटल्यार.
रांदून तर जालें ऑलमोस्ट सगळें, तर जेवन घेवया म्हटलें कित्याक की गडबड आसा मागीर थंय बी वचपाक जाय न्ही, ताका लागून मागीर तुमकां खबर आसा जेवता करता आयदनां धूव किचन निवळ कर, त्याच्या नंतर मागीर रेडी जा, अशें करून मागीर टायम तितूनच वता न्ही. एक्चुली हांवें अशें चिंतलेलें 2 सवा 2 म्हळ्यार वयतलें म्हणून तेंगे, बट जेवपाक लेट जालो अशें ना, केलो लेट कित्याक की आतांच रगडापट्टी मारलेली न्ही ताका लागून. सो जेवता बीन टायर्ड जालें, सगळें निवळ बिवळ करता जेवता मागीर अर्दवर पुरो म्हाका ओके बस. सो मागीर तेच्या नंतर रेडी जावनूच वयतलें सोमतेच, मागीर आनी परत मदीं येवपा नाका न्ही ताका लागून. सो तो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो मागीर शेअर करता तुमच्या वांगडा, म्हटल्यार सेकंड व्हिडिओ, कित्याक की आतांच जर हेका कंटिन्युएशन केलें न्हू व्हिडिओज आसा पळय तो खूब व्हडलो जातलो. आनी आयचो जो हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता पळय तो म्हाजो मॉर्निंग टू आफ्टरनून म्हळ्यार रुटीन, आनी ते जे आसा ते इवनिंग न्ही, सो ते इवनिंगाक येता. ताका लागून तो आनी पार्ट जो आसा पळय हेका कंटिन्यू करना. सो तो सेपरेट व्हिडिओ जो आसा पळय तो फाल्यां तुमकां पळोवपाक मेळटलो. ओके, चलात तर हेचेच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टिंग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 7:00 तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्राईब करात. चलात मेळा तो मेरेन, थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हांव फोनार उलयतां पळय. बाय म्हणना, बाय म्हणना. ओके चलो बाय बाय.